Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पहिले सध्या हे दीस आमचेर सारखे वायट येयलेले हा गोंयकारांचेर थंयच आख्ख्या इंडियेच्या लोकांचेर. गव्हर्मेंटान इतले शादूर रावंक जाय की असल्यो लायटी वयता तेन्ना ह्या टायमार लायटी वचप म्हणजे एकदम वायट. चड करून आमच्या जाणट्या लोकांक, जाणटी बायलां, जाणटी आमची घरांनी आसता आनी चडशे आतां पेशंट पळय घरा कडेन ट्रिटमेंट करता तांकां न्हू हे लायटी चड आनी चड गरजेच्यो. आतां पळय पयर लायटी गेलेल्यो कशे भाशेन कितेंय करून तुमी मिलिटरी घाला, कोणाक कितेंय करा, मात तुमी त्यो लायटी तेण्यो कालच्या रातच्या भितर तेणी सारक्यो करूंक जाय आसल्यो. आयज पळय एक रात गेली हिंगासर कोणेनूच कांय करूंक ना. कोणी म्हणटा लेबर ना आनी कोण म्हणटा हांबो मोडला. अरे हांबो मोडों कितेंय मोडों हें गव्हर्मेंटाचें काम. वर फुटींगेचेर तुमी हें काम करून रातचे तुमी काल राती लोकांक लायटी दिवंक जाय आसल्यो. कित्याक आमचे जाणटे लोक आहा आनी चडशीं बायलां घरान एकलीच आहा. तेंचे चडशे भुरगे भायर गेलेले आहा आनी ती बाबडी कितें करतलीं घरांनी. हें बरें न्हू. हें अशें जाता तें अशें पळोवपाक बरें दिसना. ताका लागून हें गव्हर्मेंटान पयलें रेफरन्स दिवंक जाय हेका आनी आयज तरी तेणी जाता ते भाशेन भोंवंक जाय आनी हें फुड्यांत राबोवन ही कामां करपाची. आतां कितें आहा पळय हो आतां सिलींग पडला न्हू हें पळय काम पळय जेन्ना तूं थर्ड ग्रेड काम करता तेन्ना असले प्रॉब्लम जाता. हें फॉल्स सिलींग पळय तुमटा हें पडला हें तर आतां आख्खेंच सिलींग तर पडलेलें जाल्यार हें सिट्युएशन व्हेरी बॅड जावपाचें. आनी तिका पेशंट आहले म्हणटा तूं पेशंट आहल्यार कितले जाण ते पेशंट मरपाचे. मात हें न्हू असले सब स्टँडर्ड कामां करपाक दिवंक उपकारना. जेन्ना हॉस्पिटलाची कामां करतात ती बऱ्या कॉन्ट्रॅक्टराक कामां दिवन करूंक जाय. कित्याक हें आतां नॅचरल कॅलेमिटी हो जालोलो आहा सायक्लोन हें जावंक शकता. मात असले प्रिकॉशन पयलेच घेवंक जाय. असलें जावपाचें तें काम करता तें पयलेच चिंतून करूंक जाय की बाबा हें काम आमी वर्स्ट सिट्युएशनाक कामां करून व्हरली घेवंक जाय. ओके लायटीचो विशय आयलो जाल्यार विचारता तुका एक क्वेश्चन उरता. पण आतां पळयत जाल्यार खंय तरी लोकांनी बील भरूं ना म्हणून लायन कट करता. पळय आतां तुमी म्हणटा आतां हिंगा लायटी गेल्यो आतां 2 दीस लोकांक हेणी काव घालून दवरले. आतां फाल्यां तर लोकांची बिलां हेणी वाडयली आहा सगळे लोक जाणां वाडयल्या म्हणून आनी हे तर कोणें तर बील भरूंक ना ह्या दिसांनी जाल्यार रोखडेच तुमी आतां लायटी कट करता. व्हडलें सिट्युएशन जावं उपकारो ना. तुमी लायटीची बिलां वाडयल्या, पेट्रोलाची बिलां वाडयलीं. आतां पळय आतां भाजी, तांदूळ, दाव, तेल इतले वाडलेले आहा. आतां गव्हर्मेंटाचें काम बरें म्हळ्यार कितें आतां ते वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट खंय गेलो तेणी पळोवंक जाय न्हू. अरे कोण ह्या टायमार कोण पळय हे प्रायसी वाडयता तांकां तुमी घट धरा. तांकां सांगा ह्या टायमार लोक आदींच त्रासान पडलेले आहा आनी त्याच टायमार वयल्यान तुमचे दायेची रेट इतल्यो, तेलाची रेट इतल्यो. हे कितें हे धंदो कसो केलो आनी कोण मनीस मरता तेजेरूय धंदो. ह्या टायमार तसलें तरी करपाचें ना. ह्या टायमार अशे पयशे हावप कितेंय करप हें बरें न्हू. म्हाजे हिसपान गव्हर्मेंटान वर फुटींगेचेर जाता ते भाशेन तुमी लोन काडा आतां कितेंय करा. आतां सेंट्राचे ते 20 कोटी कोण ना ते हूंय गेले आनी कितें जालें म्हणून एटलिस्ट आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान लोन काडा कितेंय करा. वेंटिलेटर हाडा एटलिस्ट एक 500 तरी वेंटिलेटर हाडून दवरा. आनी ते श्याम प्रसाद मुखर्जीन पळय आमचे ते पळय तेणी ते प्रायमरी केला ते फूल फ्लॅज हॉस्पिटल कशें करा. कित्याक हें हॉस्पिटल आमकां पावपाचें ना. असलींच आनीक एक वय तर कितें जाल्यार करा कितें तरी करा. मात आमच्या लोकांक सांबाळया. अशें हुस्कार वचोन ऑक्सिजन ना जावन मरोंक आमच्या लोकांक दिनाका.